राज्यात हिंदू भावांनी श्रावण महिन्यातल्या पहिल्या आयतारा नागोबाची पूजा करून नागपंचमी व्हडा उमेदीन मनयली। अनंतं वासगिश्चैव काळयो मणिभद्रका शंखचक्रपालचक्रगणं धृतराष्ट्रचे सरपस्ते बिनवित्यम नमः। आद्य नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी या पंचमीचे महत्त्व म्हणजे या पृथ्वीवर म्हणजे या भूमीचे अधिपती नागराज देवता आशिल्ल्या कारणान आजचे दिवस विशेषतः नागपूजन सांगले आसा। कित्याक की प्रत्येक आमी भूमी वगैरे खणटा ह्या दिवसान त्या नागराजांक विशेषतः पूजा नागपंचमीचे पूजा म्हणजे ते शेतीचे वगैरे काम करून आणि नंतर या भूमींचे अधिपती आशिल्ल्या कारणान हे नागपंचमीचे विशेष दिवस या नवनागदेवतांची वगैरे पूजा केल्यानंतर ते नागदेवतांचे आशीर्वाद बी लोकांक प्राप्त जाता आणि राहणारे वसती राहणारे या पृथ्वीवर राहणारे मनुष्यांक ते सुखशांती संबंधीसाठी या नागदेवतांची पूजा विशेषतः सांगलेली आसा। आमची वर्साची वर्सा नागपंचम आसता ते आयज आमी नागपंचम नाग पुजला आमगे। तसंच आमच्या किटलान सगळ्याक नाग पुजला सगळ्यांगेर। तसंच ते वर्साचे पद्धतीने फुलां बिलां घालून व्हडेन आमी ते नाग पुजून घरान सांजचो नागपंच पायतले। तसंच आज 5:30 6 बसून पायतले सकाळी पुजला तो। नाग पुजप हे महत्व कितें? नाग पुजप महत्व म्हणजे आदल्या जाणट्यांनी ते देवस्थान दवरलां ते आमी भुरगे तशेंच परंपरा आमी तेजी सेवा करतात आणि आयज नागपंचम म्हणून नाग पुजलो। ओके, आयज घरान तुमी कितें कितें करतात? घरान मेन म्हणजे तेका पातोयो हळडीच्या खोल्याच्यो तेजेर पीठ थापून तेतून गड घालून तेका नेद दाखयताले बारांक आणि तसोच जेवण शीत कडी म्हणटात तशें ते रोस भाजी हे करून नेद दाखोवन मागीर सांजे पावप तेजे। तशेंच सवाशीण बायलांनी श्रावण महिन्यातलो पयलो आयतार पुजलो। नागपंचम श्रावण महिन्यान येवपी पयलो उत्सव। ह्या परबेक हिंदू भाव आपल्या घरांनी पातळ्यो हो गोड जिनस करता। पळयात कांय खिणा चित्रां। आर्टिस्ट खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार आणि हळदोनच्यान जोझफ फर्नांडीस। हांवें आयतार पुजल्या म्हणजे पत्री हाडली हांवें, बेल काडलो, हरयाळी हाडली, सगळ्या तरेची पत्री अशी आमच्या आतां रुजता पळय तशी पत्री घेवन येयला आनी दुरवा हाडले आनी तेचे 5 मोवळे बांदले म्हणजे एक 21ची, एक 9ची, एक 11ची, एक 7ची आनी एक 5ची। 5ची पळय ती आमकां माळपाक जाय आनी 21ची चंद्रा घालपाक जाय, 11ची आयतारा घालपाक जाय, 9ची सुर्याक घालपाक जाय आनी 7ची तुळशीक घालपाक जाय। हेजें महत्व कितें तुमी आयज आयतार म्हणटा तें कितें? अशें म्हणजे आमकां अशें अखंड सौभाग्य प्राप्त जावंक जाय ताका लागून ते अशें पुजतात आमी ते। ओके, आनी हो पयलो आयतार आमचो श्रावण ह्या